गोयचे काँग्रेसीचे खरे मुखेली अजूनही लुइझिन फालेरोच, शांताराम नायक न्ही, ही गजाल AICCनूच दाखोवन दिल्या. लुइझिन फालेरोक पार्टीकडच्यान पत्र आयलां ते म्हणटा, काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीन लुइझिन फालेरोची मोझांबिकातल्या 11व्या फ्रेलिमो काँग्रेसीक वचूंक निवड केल्या. भारतातल्या काँग्रेसीचे प्रतिनिधित्व लुइझिन फालेरो करतले. 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मेरेन ही कार्यावळ चलतली. लुइझिनाचो अणभव आणि पार्श्वभूमी आणि पुर्तुगेजीचे ज्ञानाक लागून ते हे कार्यावळीक पार्टीचे प्रतिनिधित्व करपाक सज्ज आसा. आता हें पत्र पळयात. AICCच्या विदेश वेव्हार खात्याचे अध्यक्ष दोतोर करण सिंगान मोझांबिकातल्या फ्रेलिमो पार्टीच्या अध्यक्षाक बरयल्ल्या पत्रांत लुइझिनाक गोंयचो काँग्रेसीचो मुखेली म्हणला. AICCची अध्यक्ष सोनिया गांधीन गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे सध्याचे पार्टीचे मुखेली लुइझिन फालेरोक 11वे फ्रेलिमो काँग्रेसीक वांटेकार जावपाक नॉमिनेट केला. तो ताचे घरकान्नी बरोबर ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातलो. AICCच्या ह्या पत्रांत प्रदेश काँग्रेसींत खवदळ पडला. GPCCचो खरो मुखेली कोण हाचेर सध्या चर्चा सुरू जाल्या. इतले मजगतीं मोझांबिकातले 11वे फ्रेलिमो काँग्रेसीक वांटेकार जावपाक लुइझिन फालेरो गोंयच्यान भायर सरला. मजगतीं सरकारी सेवा शोपीस आसचो न्ही, बिझनेस करप्यांक ती सोंपेपणान मेळूंक जाय, लोकांचे अर्ज फायली रोखड्योच हातावेगळ्यो जावंक जाय, बिझनेस कायद्यांत दुरुस्ती जावपाक जाय. त्या खातीर कमिटी नेमूंक जाय म्हूण GPCCचो अध्यक्ष शांताराम नायक उलयलो. ह्या विशयाचेर खंय तो चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयला. Right of citizens to term-bound salary, delivery of services, public services. This legislation should not be a showpiece. If you are talking of ease of doing business, that means people who approach the government, projects, etc., they should get the facility of quick disposals of their files matters. And for doing this, if ease of doing business is to be implemented, the first thing the government has to do is to amend their own rules of business of government of Goa. Have they amended? Without amending these rules, you cannot talk of ease of doing business. Come tomorrow, the tape is going on in every department till today, in spite of this legislation. मटक्याच्या केशीत BJPचे मनीस घुसपल्यात म्हूण शांताराम उलयलो. Let anybody who is taking matka, let it go as per the law. At the same time, why raids are not there on those leaders of BJP who are known to be matka bookies? Why no raids? People are aware. Panjim regarding one thing I am telling you. One of the bookies was campaigning for Mr. Parrikar during the last by-election. This is sufficient for you. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.